The people, सगळे माझे भाऊ बहिणीचे गोवाच्या, I want to wish them a very happy Eid Mubarak. This month of Eid, Ramzan, full month we fast and we pray. And we fast the full month so that we all come to know what is the value of hunger. We feel hunger so that when we see a hungry person, ते आमच्या मनाने हे झोपायचं आहे की आम्ही त्याला हेल्प करपाचे. That's why it is in our religion to fast so that the value of hunger and we help poor and hungry people. And the second reason we do all this fasting is to develop a self-control so that we avoid all the bad things and we do only the good things. And आता तुम्ही खबर आहे, time is not good. All there is war and fight and everywhere fighting is going on in the world and in India. Hindu, Muslim, Christian, on religion, on caste, everything. I just pray to God and to everyone. I ask you all, let us all live happily and peacefully and make India a great state. Thank you. आयज ईदाची सगळ्यांक पयलीं सगळ्यांक ईद मुबारक म्हणटा. आमचे हिंदू भाव, कॅथलीक भाव, मुस्लीम भाव आमी जितले जाण मेळून आयज आमचे ईदाक आमी सगळे जाण मेळून ईद करता. आमच्या घरान आमगेर येता, हिंदू आमगेर येता वयता, सगळे जाण ईद आमी इतले बरें करता आनी आमी सगळे मिक्सअप जावन सगळे प्रोग्राम आमी बरे भशेन करता आनी पिसफूल आमी आयज गोंयान आमचे इतले बरे आमी सगळे जाण मेळून ईद करता आनी बरे भशेन जालेला. इतली वर्सां आमी जे ईद करता ते तशेंच सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून मागता आनी ईद मुबारक म्हणून. आमचे हिंदूचे आनी मुस्लिमाचे आनी कॅथलिकाचे आयज पसून अशें कांयच ना. आमी सगळे जाण सगळे मेळून बरेचे बरे प्रोग्राम हांव खूद करता. देसरे कडेन जन्माष्टमी करता आमी इतली बरी आनी सगळे जाण मिक्सअप जावन करता. तितून आमचे मुस्लीम भाव आहा, हिंदू भाव आहा, कॅथलीक आसा, तशेंच आमी क्रिसमस करता, तशेंच आमी ईद करता, तशेंच आमी जुलूस करता. आयज आमचो एकवट असो आसा की आमी आमचें सांगपाक शकता की आमी केन्नाच आमी ते डिफरन्सीस आमचे भितर ना. आमी सगळे हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक सगळे भाव आमी एक भाशेन आहा आनी आमचे भितर केन्नाच कांय हें ना. आमी 30 days रमजान जेन्ना स्टार्ट जाता आमी 30 days उपास रावतात. सकाळीं जेन्ना 5 आमचें खावप बी आसता आनी सांजचे 7 उपास सोडपाचें आसता. दीसभर ही गरमी आनी तेतून इतलो कंट्रोल करून आमी उपास रावता रमजानान. आनी जेन्ना रमजान जेन्ना वयता एक दीस आतां फाल्यां ईद म्हणल्यार भरपूर आमकां दूख दिसता आनी तशी खुशी भोगता. कित्याक लागून दुसरे दिसा ईद आसता. ताका लागून आमी सगळ्यांक विशींग करता की ईद मुबारक. सगळे हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक जितले बी आमचे भाव आहा गोंयान पीसफुली ईद मुबारक म्हणटा सगळ्यांक.